Pritume surgigit kaitan Novokalai lomon Borgotat vodyan Bapak mo'y mavurvin Aniyak ke pritvin Moshang shanti sonto Surgicen rajamka Deo kailai Jesu Amche soim geonailai Am sots tu saloi Novi con gemona Mokan orvor kalsa Jesu mokan palka बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्यांनो आयच्या सेवा धर्मांचो विशय देवाची मोहिमा आमी देखल्या तिचे गोय आमी जावुया भाग्यवान जुवान जेजूचो लागशिल्ल्या पाटलाव केलो आनीक जेजून केल्ली ओचोऱ्यां विजमितां अणभवलीं जेजूची मेल्ली कूड घातलोली ती समाधी रिती पळोवन ताणें जेजू खरेंच पुनर्जीवन जाला म्हूण भावार्थ धरलो ही देवाची मोहिमा ताणें न्हूच देखली पूण दुसऱ्यांकूय शुभ वर्तमानांतल्यान परगटली आमी देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत अणभवूंक आनीक तिचे गोंय जावंक आमकां कृपा मागुया आयच्या दिसाक माचोडेची फिरगोसकारां हे दिनवासनीचे बलिदान भेटयतात सगल्या ह्या आमच्या फिरगोसकारांच्या कुटुंबा सांगताक हे दिनवासनीचे बलिदान भेटयतना आमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या आनी रावतल्या सगल्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी आयज मागता तेच बरोबर तुमी तुमची हेर मागणी घेवन हांगासर आयल्यान ही मागणी बापाक उबारून देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमकां आयज मागून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमी केल्ल्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणया हांव पातखें सोदर पिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडासार वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पासून घेवन सदांच वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण रातून मागता सोर पविदा ती आमची कागूद करूंक आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक आमेन स्वर्गीम आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारीक सर्वेस्वरा देवा सुर्गीच्या राया
सोदपुरविदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देव वाचता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याची संगती देवा बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सासनाच्या देवाम आमच्या बापा तुझ्या सासणीक सोबदा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां वळख दिवंक ह्या गुटाचो पर्दो बाकियोन जिवांवा वरवीं तुवें उबारलोय जें सोद तुझ्या धर्मदुतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनान घेवन आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता उदिशीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत जुआवाचे पयले चिटीची सुरवात. जिविताच्या सोबदा विशीं संदेश. तो उरंबाक तावन आसलो ताका आमी आयकलां आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोडटल्यो. ताका आमी आमच्या हातांनी सासपिलां. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोबें आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासनाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगोडटा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूम मुरगोटू दीप आनी जुवें आसा ते सोगले आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे कांबे. जबाब सोगल्या संवसाराच्या दुन्या मुखार पोरवोत मेणा वरी खोडटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सोगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोश उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब शुभ वर्तमानाक सोगली आमी उबी रावया. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. दोन दुताचो मोहिमेवंत जोमो तुका वाखाणटा. Salve,
तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जिवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुम्या सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आयले आसले थंय धांवून धांवून वचून मागदालाचे मारयेन म्हणलें सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें हांव नकळो देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो ते दोगूय धांवूंक लागले पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगीं धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वडो घालून ताणें जमनीर आसल्यो त्यो ओली देखल्यो पूण तो भितर गेलो ना तेन्ना ताच्या फाटल्यान शिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो थंय जमनीर आसल्यो ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशें न्हय पूण कुशीन कवडलो आसलो तेन्ना समाधाशी पयलो पावलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भयणी भावनो आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय आमचे मुखार दवरला तो म्हणल्यार देवाची मोहिमा आमी देखल्या ताचे गोवाय जावया तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवा धर्म दवरून भाव भयणानो ह्या सेवा धर्माचो ल्हान नियाळ आमी करुया मोगाळ भयणी भावनो पेद्रू नांवाचो एक तरणाटो आपल्या दोतोरपणाचें शिकप करतालो आनी ताका उत्सुकाय जाली हांव मिलाग्र्यो म्हणटा त्यो खऱ्यांनीच जातात हाचे विशीं अभ्यास करूं तो ताणें चिंतलें आपूण मिलाग्री जातात ते सुवातांचेर वेतलो आनीक ताणें लुड्साची खबर आयकून तो लुड्साक पावलो आनीक हाचे विशीं मिलाग्री विशीं अभ्यास करूंक ताणें थंय गेलो बाबा जेन्ना थंय तर पावलो तेन्ना जायत्या भासाचो पिडेंत आसलोलो लोक थंय ताणें देखलो आनीक तेन्ना खंय एक बिस्म सांती साक्रामेंत घेवन ते वाटेन वेतालो आनी थंयसर खंय एकलो पोलियो जाल्लो मनीस व्हीलचॅराचेर बसून आसलोलो जेन्ना बिस्म साहेब थंय सांती साक्रामेंत घेवन पावता तो आशिर्वाद दिवंक त्या मनशा मुखार खंय थांबता हो मनीस पोलियो जालोलो त्या वेळार त्या व्हीलचॅरा वेलो उठ्ठा बरो जाता थंय मिलाग्र जाता हो जो मनीस पेद्रू नांवाचो दोतोरपण शिंकतालो हो तरणाटो 20 वर्सांचो तरणाटो ही मिलाग्र पळयता दोतोरपणाचें शिकप सोडटा सिमनारेन भितर सरता जेजुईत पाद्री जाता आनी भयणी भावनो आयज ताका संवसार पेद्रू आरोपे ह्या नांवान वळखता दुबाव विरेन पेद्रू आरोपे राय सिमनार आसा तें तुमी आयकलां आयज ह्या मनशान ह्या तरणाट्यान क्रिस्ताक सांतीस साक्रामेंता उदेशी अनुभवलो आनीक आपलें जिवीतभर आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक तो पावलो आयचो विशय देवाची मोहिमा आमी देखल्या ताचे गोवाय आमी जावया आनीक आयचो सेवा धर्म भयणी भावनो आयची दोनूय वाचपां हेच बाबतींत उलयतात आयच्या पयल्या वाचपान बागेवन जोवाचे चिठींतले आमी घेतलां आनीक थंयसर तो म्हणटा आमी देवाक सांसपिलो देवाक अनुभवलो आनीक ताची आमी गोवाय होच अनुभव जो शिसांनी शुभ वर्तमानांत आमी आतां आयकला थंयसर फोंडांत थंयसर तांकां मेवलो आपलें जिवीतभर तो अनुभव ते दिवंक पावले आयज बागेवंत जोवांची आमी परब संभरपता ह्याय बागेवंतान जाचे विशीं आमी आतांच आयकलां क्रिस्ताक ताणें अनुभवलो क्रिस्ताक ताणें देखलो आनीक जिवीतभर आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान बरोवपांतल्यान क्रिस्ताक गोवायकी ताणें दिली बागेवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण सुरू आसा ह्याय बागेवंतान त्याच क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत अनुभवलो आपल्या जिवितांत अनुभवलो आनीक आपल्या जिवितांतल्यान तो गोवायकी दिवंक पावलो आयज ताची कूड आमच्या गोंयांत आसा भाव भयणानो आयज आमी सगलीं हांगासर मिसाक आयल्या आमी सगलीं क्रिस्तांव म्हणटा
आयज आमी आमकांच विचार करुया. त्याच देवान तुज्या आनीक म्हज्या जिवितांत दुबाव विरेत जायत्यो मिलाग्री केल्यात. जायतीं बरेपणां आमी देवा कडसून अनुभवल्यात. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव देवाक म्हज्या जिवितांतल्यान गोवायकी दितां काय? हांव म्हज्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक परगोडटां काय? हांव नांवाचो वो निजाचो क्रिस्तांव जाला काय? आयचो सेवादोर, पयले सुवातेर तुका आनीक म्हाका ह्या मुद्द्याचेर नियाळ करूंक आपयता. भाव भयणांनो, दुसरे सुवातेर जुवांवाच्या 15व्या सुरांत 15वे वळींत जेजू म्हणटा, ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. भाव भयणांनो, आमचे राष्ट्र भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, सच्चे मित्र वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, सच्चे मित्र वो है जो तकलीफ में साथ हो. आमचे भाशेन अणकार केल्यार अशें जातलें, खरे इश्ट ते न्हय फोटवांत उबे आसतात ते, पूण खरे इश्ट जे तुज्या दुखांत कश्टां वेळार उबे असतात ते. बागेंत जुवांवाची आयज आमी परब संभ्रमता. भयणी भावनो, जेजून 12 शिसांक विचून काडले, पूण जेन्ना ताका खुर्सार उमकळटालो कश्टांच्या वेळार भयणी भावनो सगळे पळोवन गेले. पूण हो शीस जेजू सांगाता, खुर्सा मळी ताचे आवयचे कुशीक तो उबो आसलो. सच्चे मित्र वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, सच्चे मित्र वो है जो तकलीफ में साथ हो. आयज भयणी भावनो, आमकांच विचार करुया, तुका कोण तरी इश्ट म्हणून मानता जातलो, वो तूं कोणाक तुजो इश्ट म्हणून मानता जातलो. तूं नांवाचो इश्ट वो निजाचो इश्ट. तूं लोकांच्या सुखांतूच लोकां बरोबर उबो आसता, वो लोकांच्या दुखांत लोकां बरोबर उबो आसता. भयणी भावनो, आयज सेल्फी मारप, फोटो मारप, हाचेर घालप, रील करप जायतें चालू आसा. पूण खऱ्यांनीच ज्या मनशा बरोबर तूं भोंवता, जो मनीस तुका मानता आनी ज्या मनशाक तूं मानता, तूं नांवाचो इश्ट वो निजाचो इश्ट. दुसरे सुवातेर आयचो हो सेवादोर तुका आनीक म्हाका बागेन जुवांवाची देख घेवन आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक नियाळ करूंक आपयता. तर आयज ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताक कितें घेवया. पयले सुवातेर भाव भयणांनो, बागेन फ्रांसीस शावेरान क्रिस्ताक अनुभवलो, बागेन जुवांवान क्रिस्ताक अनुभवलो, आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली. आयज तुका आनीक म्हाका हेंच आव्हान आसा. ज्या क्रिस्ताक देवाची मोहिमा आमी अनुभवता, त्या देवाक आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोरिन्यांतल्यान, वागणुकेंतल्यान, जे सुवातेर आमी जियेता, जे सुवातेर आमी भोंवता, जे सुवातेर आमी आसा, थंयसर क्रिस्ताक परगटूंक वावरुया. नांवाचें न्हय पूण निजाचें क्रिस्तांव जावया. दुसरे सुवातेर भाव भयणांनो, आमकां सगल्यांक इश्ट मित्रां गरजेची. आमकां सगल्यांक इश्ट मित्रां आसात. कोण तुका इश्ट म्हणून मानता आनी तूं कोणाक दुसऱ्याक तुजो इश्ट म्हणून मानता. नांवाचे इश्ट जायनाका, निजाचे इश्ट जावया. सुखांतूच न्हय, फोटवांतूच न्हय, पूण दुखांत एकामेकाक सांगात दिवन त्याच देवाक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक, त्याच भाग्यवताची कृपा तुका आनीक म्हाका ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी बापाक उबारून देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमकां समेस्तांक मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वांनी आनी यादनिकांनी देवाची महिमा आपल्या जिवितांत अनुभवूंक आनी उर्बेन व्हरून तिचे गवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच उणीत करिनासतना आपली सेवा दिवंक आनी पोरजेचें बरेंपण सदांच पयल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. बागेवंत जिवां परी आमी वडिलांक कालती रावंक, तांकां मानान लेखूंक आनी मोगान तांचो परामर्श करूंक बापा लागीं मागुया. वेगवेगळी पिडा आनी दुयेंसां सोंसतेल्या भाव भयणांक जेजूची पेकोवणी
मोग आणि बुजवण मेळोवंक बापा लागीं मागुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमची जोण एकल्याची मागणी ह्या भाग्यवंताच्या पांयाची दवरची. मोगाळ बापा, खालतिकायेन केली ही मागणी मानून घे. हेरूय आमची मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमचेरूय तुजी काकुतीची नदर घाल. माजोडीच्या फिरगोचीन रावतल्या दर एकल्या कुटुंबाचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आल्याके पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेस्पोर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या खुर्सा मुळी उबो रावन आनी ताचें विदलोल्लें काळीज पळयोवन भाग्यवन जिवांव तुजो अप्रिमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक तांणी विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या खुर्सा मोडणाच्या बलिदानान भोक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विडलोल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी वांटी तुज्या जिविताची भरती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशी आमच्या विनाशी सोयंबान फुक्यात जोडलो हो विनाशी मान. एकूट वखितलो जपांचो समेस्त मनशांक जिवी देवाची एका मनशा वरवीं फावो जाली. देखून सगल्या दिवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. God.
बापा करोस तूं पवित तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रोगत आपले कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पुरी जेवणातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराची एरोगत पातकाचे मोगसोनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतलें हे म्हज्या उगडस करात Bawardaco gut porgotuja. Sumiaci su ami odograda, ani e kaci lepieda, Pytle pati tu wojmowanie są, ami tu się molot porgota. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगोत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजुडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागीवन सुजे बागीवन दोरदुता बागीवन फ्रांसीस शावे आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्ता बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे सुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद बेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कृशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपटलो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांड्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरायता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरण म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबी आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटी. ह्या शेलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें विचारूचें म्हाका भावना तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक फुडें येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेजू मोगाळा, ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांनी आयलाय म्हूण आमी सोत मानता. खरो संतोष, खरी जाणवाय, खरी शांती तूंच आमकां फावो करताय.
दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितांत बरी पावलां मारपाक तूंच आमकां आदार आनी सहकार फावो करताय. ह्या वेळार सोण एकल्याक तुवें आमकां कुरपेन बोल्लें. हे सगळे बरेपणा खातीर जेजू आमी तुका आर्गा आनी दिनवास दिता. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुयम. भोव मोगाळ बापा, मनीस जाल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवट पर्यान आमचो मोग करून दाखयलो. त्या जेवणार जेजूच्या ओड्याक तकली लावून बागयोन जिवावान तो मोग खोलायेन वळखून घेतलो. त्याच निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशीत जाल्या. ह्या भावा भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस सोदीक जेजूचो मोग खोलायेन वळखूंक तुज्या जिवान बरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळोवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सगळे बसुया. भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोर उरल्या फादर इजिदोरियो डायस, तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर वेजल पेरेरा आनी हांगा जमा जालोल्या सगळ्या माजोर्तेच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच ह्या सह बलिदानान वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक भावाकूय आमी दिनवास जाणा. आमकां बरे भशेन गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमी दिनवास. ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन जातले. फाल्यां रोख साक्षी जाल्ल्या निरपराधी बाळकांची परब. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेंत आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 5 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. मोगाळ भयणी भावानो, सोत्राय दवरची. आयज फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतले. उमाव घेवंक वचपाची गेट आयज सांजे 5 वरांचेर बंद जातली, कारण आज सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रल लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो संवसारभर नांव वचचो क्वायर आपलो म्युजिकल शो सादरीकरण करतले. Today, the award-winning Shillong Chamber Choir will be performing on the Sir Cathedral lawn starting at 7 p.m. So, Traidovarchi, ह्या शोआक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेजीस हो शो आसतलो. डिसेंबराचे 29 वेर जुबली इयराची दोबाची उक्तावणी आमी सांजे 3:30 मिसाचेर करतल्या. म्हणटोच त्या दिसा 3 वरांचेर थावन जुबली इयरा बाबतींत माहिती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्या. On the 29th of December, we will inaugurate the Jubilee year with a solemn celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. शेवटाच्या आशीर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं आनी सर पवित्र देव बाप आनी भूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कासकी करचो हे वेळार बापाक तूं उबार.
आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव आमेन. Sorves ora, tuji dam oceaneta. Sorves ora, tuji dam oceaneta. Sorves porgit no moga, moga nami jiuya. Sorvis porgit lodoja, doja nami sauja. Sorvis pora, tuži dan močageta. Sorvis pora, tuži dan močageta. फाल्यांचे दिसा आमी समोर ओपता त्यो फिरगोच्यो हे पोरी सकाळीं 6 कुर्का 7:15 गिरी 9:15 पोमुरपा 11 सारजोरा In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord,
who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell, and on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us contemplate on the 5 joyful mysteries. The first joyful mystery, the Annunciation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come,